सर तुमचे फर्स्ट रिएक्शन विजयाचे स्टेटमेंटाचेर गोवा फॉरवर्ड बीजेपीचे नेते हे तेंगेली पार्टीचे मॅटर न्ही त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुअली कमेंट करप सारकी न्ही तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन ज्यो पार्टी बीजेपीक हरोवपाक सोदतात सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन बीजेपीक हरोवपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता बीजेपीक जॉयंटली हरोवपाक जाय तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. आनी आमकां जी स्टेप्स घेवपाक जाय बीजेपीक सत्तेंतल्यान भायर मारपाक ती स्टेप्स आमी घेत रावतले आनी आनी एग्रेसिवली मूव जातले. कारण गोंयकारांक हो सरकारांनी परत नाका. गोंयकारां सारके विटलेले आसा ह्या सरकाराचेर आनी त्या खातीर कितें शक्य आसा आनी कितें जाय तें आमी करतले. आमी सगळे लोकां कडेन वयतले, सगळे लोकांक एक्ट करतले ह्या सरकाराक भायर मारपाक. त्याच बरोबर ह्या आतां चेंजींग सिट्युएशनाक थोडे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जातले. तेजी प्रत्येकाची आमी सोल्युशन जावं आन्सर करपाक आमी पार्टी प्रिपेर करतले. म्हणजे थोडे आसतले कोण आसपाना. आतां एक कोण आसतले कोण आसपाना हेंय आमकां आतां चिंतपाक पडटलें आनी त्या प्रमाणे आमच्यो पार्टीच्यो एक्टिविटी थोडे कडेन एक्टिवेट करपाक. गिरीश बाबू अशें दिसता की तेणेन डायरेक्ट म्हटलं की तो अलायन्साचेर रेडी ना कशें दिसता. तो इंडिव्हिज्युअल बीजेपीच्या अगेन्स्ट वयतलो. सो तरी आसतना तुमी टॉक्स चालू आसा म्हणटा. सो कितें रिजल्ट मेळटलो हेजेर? कितें आसा गोंयकारांचो आयज मूड आसा तो खंयच्याय गोंयकारा जर उलयलो जो बीजेपीचे सिंपथायझर सुद्दां आसा, इवन बीजेपीचे ओन कार्यकर्ते आयज जे दुखलेले आसा ते सुद्दां म्हणटात की गोंयांक सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. सो त्या आशेचेर गोंयकारांच्या आशेचेर आनी गोंयकारांच्या इच्छेचेर आमी जे गोवा काँग्रेस पार्टी आमी चिंततात ती आमकां टॉक्स आमी करपाक कोणा कडेन रेडी आसा, ओपन आसा. हो स्टेटमेंट आमचो कित्याक आमी कोणें बंद केलें ना म्हणलें तरी सुद्दां गोंयकारां खातीर आमी कितले नम्रतायेन वचपाक तयारी आसा. पूण हे तुका दिसना की ते उलोवपाचे तेंचे म्हाका दिसना ते उलयतले कशें. सो तेंच्यांनी आपले इनिशिएटीव घेतली. सो तुमकां बॅकफायर जावचें ना हें. जेन्ना गोंयकार सगळो तुजे बरोबर आसतलो आनी गोंयकाराच्या इच्छेनुसार आमी हें सगळें करतात. सो गोंयकारां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. आणि तुमच्या पॉलिटिकल पार्टी बरोबर तुमचे कितें जालां आरजी आमी ऑलरेडी आरजीपीच्या आमचे कडेन आमी ऑलरेडी टॉक्स केल्ले. फॉर्मल आमी लेटर बरोवन आरजीपी कडेन इमिजिएटली आमी मुखाल्ले 2-3 दिसां टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. आनी जे बाकीचे आम आदमी पार्टीचोय आमी ऑलरेडी तेंच्या अध्यक्षा कडेन उलयल्ले आसा. परते तेंगेले कितें कन्फ्युजन जे आसा ती जर पयस जाली जाल्यार आमी आम आदमी कडचे डिस्कशन स्टार्ट करतले. पळोवपाचें गेल्यार आतां फाटल्या दिसांनी तुवें वाल्मिकीचेर जे स्टेटमेंट जो तेंचे सेंट्रल लिडरांनी येयल्लो तेजेर उलयल्लो की तांकां दिसना कशें अलायन्साचेर. तशेंच आतां एका विजयाकूय जे स्टेटमेंट येता ते प्रमाणे दिसना अलायन्साचेर. सो तुका दिसता की फ्युचरान अलायन्स जातले युनायटेड अलायन्स चिंतता ते तुमी? गोंयकारांची इच्छा ही सगळ्यांत व्हडली इच्छा. गोंयकार कितें सांगतात गोंयचो लोक तुमी उलयात, तुमीच लोकां कडल्यान फिडबॅक घेयात लोक कितें सांगता ते. लोकांक दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावचें आनी बीजेपीक हरोवपाचें. पूण कित्याक ही आतां इच्छा आसा. सो त्या खातीर आमी सगळ्यां कडेन टॉक्स करपाक आजुनी आमी पण ही दोन्ही पार्टी जर सोडली जाल्यार तो उरले एकूच आरजी तेंचे कडेन तुमी अजून उलोवंक ना. आमी ऑलरेडी उलयल्या तेंचे कडेन. फॉर्मल टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. जे आरजी हे जाले आता सध्या त्यांच्या पार्टी किती फायदा मिळत पॅनल्स उरलेले आमी इमिजिएटली मुखाल्या 1-2 दिसां भितर टॉक्स स्टार्ट करतले.